सध्या आम्ही येयले आसा ग्रीनलँड. लिंबू वेलकम टू न्यू एपिसोड. तर आम्ही आयज येयल्यात कुरप्यां पळोवपाक शकता. कुरप्यां आनी क्रेटा घेवन येयल्या. हो रोड हांगच्यान कुर्डी वयता आनी तुमी वाटेर पयलाच आसतले इतलो पावस आनी रस्ते तितून भितर सामके बाद जाल्ले आसा, फोडून दवरलेले आसा. याद आसा ल्हानपणाक आशिल्लें आमकां, गगन उठ लवकर चल, पटकन हळद आण, चटकन औषध बनव, रतन चटई पसर, पवन चटईवर बस. हांगा गाडये बरोबर गाय बी पार्क करता पळय. गाये पार्क केल्या हय, गाये पार्क केल्या गॅरेजीन. कुर्डी आता आजूच काल सुद्धा इतले नाशिल्ले, काल ते पुलार आशिल्ले. कुर्डी फुल म्हणटकीर परते वयता. थंय कुर्डी फुल उदक भरला म्हणटकीर आमी आनी एक दुसऱ्या स्पॉटार येयले हांगा मातशे मुखार. आनी हो व्यू पळयात, वाटेर एक बारीकसो वॉटरफॉल मेळ्ळा आमकां. This is how our Kurpe looks during monsoons. आणि असे खूपशे जागे आसात जे अजून पर्यंत गोंयकारांक सुद्दां चड खबर ना. सो पळोवया मुखार मुखार आमी एक्सप्लोर करया असले जागे. आतां आमी येयल्या ग्रीनलँडार, गोवन ग्रीनलँड. सध्या आमी येयले आसा ग्रीनलँड. संजोग, अदिती, अन्वी, रोहन आणि अदिती आणि हे सगळं ग्रीनलँड जशें की तुम्ही पळोवपाक शकता. ग्रीनलँड कित्याक म्हणटा, सगळं ग्रीन म्हणून एका ग्रीनलँड म्हणटात. आणि हे पावसा दिसांनी न्ही हांगा उदक वाडटा सगळें.
उदक आसा पळय न्ही हें पावसा दिसांनीच हांगा वाडपा लागता. हरशीं बी उदक आसता बट इतलें नासता. सो हे पावसाचें सगळें उदक वयता आनी ही जी जमीन आसा पळय इट इज अंडर द WRD वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट. सी हाव ब्युटिफूल दिस इज. तुम्ही हांगा येतकीर इमॅजीन करपाक शकना. इट वील फील एज इफ दिस इज समवेअर इन स्विझर्लंड ऑर समथींग. सो आयचे खातीर इतलेंच. आतां परत वचपाचो टायम. आनीक जर इन केस तुमी सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार सबस्क्रायब करा चॅनलाक. मुखार मुखार आनी अशेच प्लेसीस येवपाचे आसा. आतां आमी येयल्ले आसा कॉलनी नंबर 2 वाडे हांगा. आनी हें जें देवूळ तुमी पळयता न्ही हें महालक्ष्मी देवूळ. चड लेट पावले म्हणटकीर देवूळ बंद आसा. म्हाका